देव जागेश्वर संस्थान या देवाची श्री देव जागेश्वराची नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापना श्री वनदेवी माता आणि श्री ब्रह्मा महाराज यांची 14 वर्ष झाली नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली। त्याच्यानंतर या देवा सुंदरसे देऊळ बांधले आणि त्याच्यानंतर आम्ही एवरी माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी हांगा उत्सव साजरो जाता। तशेंच श्रावणान हे 4 आयतार जे येता 4 नाल्यार 5 तांचे मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जावन आनी हांगा लोकांक हे दिता स्पॉन्सर करता सगळे मोठ्या उमेदीन हो उत्सव साजरो करता। हांव संतोष सावंत प्रेसिडेंट ह्या संस्थेचो श्री जागेश्वर मंडळ तशेंच हो सुशांत नायक प्रितेश होळीकर हे सगळे आनी आमचे बाकीचे सगळे मेंबर मोठ्या उमेदीन सगळे हेल्प करून सगळे मोठ्या उमेदीन उत्सव साजरो करून घेता। तशेंच खूब व्हडा संख्येन हांगा लोक जमा जाता आनी ह्या आयतारची जी हे मजा आसा ती वाडयता। तेन्ना आमी लोकां कडेन मागता ताणें हांगा येवचें आनी तशेंच हो देव आसा जागेश्वर तो नवसाक पावपाचो असो देव आसा। तेन्ना व्हडा संख्येन हांगा लोक येता आनी आपले नवस फेडता आनी पावन करून घेता। श्रावणान ह्या हांगा 4 जावं 5 जाय आयतार जाता न्ही ते आमी मनयता। तशेंच ह्या सकाळच्यान श्रावणाच्या दिसांनी हांगा अभिषेक जाता। अभिषेक करपाक जे हांगा लोक येता आपली नांवां दिता तांच्या वतीन हांगा आमचो भट जे आसा श्री विघ्नेश भट तो शास्त्रोक्त पद्दतीन अभिषेक हांगा करता आनी तांच्या हातान देवाक सगळे अभिषेक पूर्ण करून घेता। तशेंच ताजे नंतर सांजे हांगा भजन आसता 7क। ताजे नंतर 9क आरती जाता। 9 आरती तीर्थप्रसाद जावन ह्या आयतारचो सांगता जाता।
तशेंच माघ कृष्ण पक्ष पंचमी ह्या देवळाचो वर्धापन दिन. ह्या वर्धापन दिना आमी 3 दीस उत्सव साजरो करता. तेन्ना हांगा 3 तरेचे 3 दीस नाटकां जाता, 2 दीस नाटकां जाता, 1 दीस पुजा जाता. ही हें जी हें आसा देवूळ आसा तें 50 वर्सांचो इतिहास आसा. तेन्ना आनी नवसाक खूब लोकांक पावल्लो आसा. त्या लोकांक भुरगीं ना, बाळां ना, कितें ना, जावं कोणाचें काम जावपाचें आसा, भायर वचपाचें आसता, कितें आसता, सगळ्यांक धंदे हाजे बाबतींत जे नवस करता ते सगळे देवाच्या कृपेन हांगा फेडले वता. तेन्ना ह्या देवाची कृपा सगळ्यांक अशी ह्या चारय चौकडेन पसरची अशी आमची मागणी.